सर आता मेन सध्या चालू आसा ते गोंयांक म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आसा 11 म्युनिसिपालिटी त्यो आनी तेतूं भितर 3 आसा केपें कुडचडें आनी सांगे तेतूर खंय तरी आवाज जाला लोकां तर्फे खंय तरी आपल्याचे इनजस्टीस जाल्या। आतां तुमी केपी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे डेप्युटी सीएम जाले तशेंच तुमी आमदार तुमकां रिजर्वेशना बद्दल तुमचें मत कितें आसा? खंयचें रिजर्वेशन म्युनिसिपालिटीचेच न्ही खंयचे आज पर्यंत जी रिजर्वेशन जाला जी डिलिमिटेशन जाला तेन्ना विरोधकांनी केन्ना सरकाराचे विरोध आवाज केला असो केन्नाच ना। खंयचेय सरकार आसूं ते आनी खंयचेय विरोधक आसूं जेन्ना जेन्ना डिलिमिटेशन जाता जेन्ना जेन्ना रिजर्वेशन जाता तेन्ना खंय ना खंय कोण तरी नाखुश आसता आनी ना जाल्यार खंयची विरोधी पार्टी जी आसता ती आपले खंय तरी सरकाराची टिका करपाच्या हेतूंतल्यान हें चुकलां तें चुकलां म्हणपाचो प्रकार आसता। हे आज नविदाद न्ही, हें कोणी म्हणजे हातूंतल्यान सरकाराची टिका करपाक एक साधन न्ही, तातूंतल्यान चूक घडल्या अशेंतली ना तें जे आयज सीएमान सुद्दां हावजाक जें सांगलें की 21 दीस पयलीं एक्चुअली 7 दीस पयलीं सुद्दां आमच्यान तें रिजर्वेशन डिक्लेअर करपाक पडलें। सीएमानी जें सगळ्यांक जाय आसलें जे विरोधकांक सुद्दां जाय आसलें की 21 दीस पयलीं आमकां इलेक्शनाचे पयलीं आमकां हें जावपाक जाय म्हणून कमीच कमी 21 दीस असो बऱ्यापैकी इन एडवान्स रिजर्वेशन केल्लें आसा जे कायदेच्या दृश्टीन जर कोण फुडें वचपाक शकता वचपाक मुभा आसा म्हणजे फ्रिडम आसा कोणीच कोणाक लिपोवन केल्यातली कांय ना। टिका ही म्हणजे खंयचो सरकार आसत जाल्यार सरकाराची टिका आसता विरोधक केन्ना खूश आसनात म्हणटरी हें डिसिजन जालें तें फेर जालां आनी अशें तुमचें मत आसा? जे आयज पर्यंत म्हजी म्हायती प्रमाणे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीनी जे आज डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशन जे करपाक हें केल्लें आसा तांकां टोटल फ्रिडम तेमी डिपार्टमेंटाक दिल्ली। डिपार्टमेंट जावं ते मामलेदार आसतले जावं ते डीएमए आसतले जावं ते सेक्रेटरी मागीर यूडी आसतले किंवा जे सरकार कोणीचे पॉलिटिकल हस्तक्षेप नासतना इंटरफियरन्स नासतना हें जाल्लें आसा। थँक्यू।